सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एक प्रोग्राम जारी केल्लो 2023 तो म्हटल्यार न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम. आणि ह्या प्रोग्रामाचो उद्देश आसलो तो म्हटल्यार जे जाणटे लोक आसा ते शिक्षीत करून लिटरसी रेट वाडोवपा खातीर तेंची हो इनिशिएटीव आशिल्लो. आणि तो गोंयांतूय 2023 हांगासर चालू जालो. आणि सद्या आमकां जो तेचे रिपोर्ट मेळटा त्या प्रमाणे 3000 लोकांनी इच्छुक लोकांनी ह्या लिटरसी प्रोग्रामाक शामील जाल्ले आनी तातूंतले 70-29 सद्या लिटरेट म्हणून तांकां जाहीर केल्ले आसा. आणि हो जो इनिशिएटीव आहा तो वॉलंटरी करपाचो. ज्या मनशाक 15 वर्सां किंवा वयर तो 50 वर्सांचो आसो, 60 वर्सां, 70 किंवा 80 एज लिमीट मॅटर करना. विलिंगनेस आसलो त्या मनशाक हे. आणि हो जो प्रोग्राम आहा तो गोंयांत म्हणटा ते SCRTC हे ऑर्गनायज करता. आणि तेंचो उद्देश एकूच आहा की गोंयांतली लिटरसी रेट वाडोवपा खातीर हे तेंचें चालू आसा. बट जे कोणाक इच्छूक आहा तेंच्यांनी डायरेक्टली त्या डिपार्टमेंटाक संपर्क करपाचो. आणि ताच्या उपरांत 1 म्हयन्याची तांकां 1 म्हयनो शिकयता. तांकां SATC म्हणून तेंचे तालुका ऑफिसर आसात ते तांकां कॉर्डिनेट करून एक तर तांकां घरा शिकोवपाक शकता किंवा घरांतली मनशां सुद्दां तांकां शिकोवपाक शकता. आणि हो 1 म्हयन्याचो कोर्स आसता. आनी 1 म्हयन्या उपरांत तांकां सिम्बॉल शिकयता, जावं नंबर्स, मागीर तांकां इमेजीस दाखयता. ह्यो तांकां ज्यो नॉर्मल गजाली आसा तो शिकयता. तो शिकयल्या उपरांत तांकां 150 मार्क्साचो पेपर आसता. आनी तो पेपर क्लियर केल्या उपरांत तांकां लिटरेट म्हणून जाहीर करता. सो अशा तरेचो इनिशिएटीव सद्या गोंयांत चालू आसा. आनी आतां तांच्यांनी न्यू कालूच मिटींग जाल्या त्या प्रमाणे म्हायती मेळटा ती म्हटल्यार तेंच्यांनी आतां SCRTCन तेंच्यांनी सगळ्या पंचायतींक निर्देश दिला की तुमच्या पंचायतींत कोण आसा जाल्यार तेंच्यांनी लिस्ट करून SCRT डिपार्टमेंट पावोवपाचें. ताच्या उपरांत जे कोण इच्छूक आहा तांकां लिटरेट करपा खातीर हे डिपार्टमेंटान ते काम करतले. अशा तरेचे सद्या इनिशिएटीव गोंयांत चालू आसा. स्टुडंटा खातीर रुपेश रावत.